म्हणजे तुम्ही सध्या पायक देवळाचें देवूळ बांदपाक घेतलें आसा आनी ऑलमोस्ट कितले पर्संट अशें जाल्लें आसा कंप्लीट? हांव हांव आनंद नायक जीर्णोद्धार समितीचो अध्यक्ष. आज पर्यंत आमचें जें काम आसा 70% जाल्लें आसा. आमचो जो टार्गेट आसा 2027 आमी तो जीर्णोद्धार हें करपाचें आसा. आतां आमकां मेन आसा सगळ्या भाविकां कडेन जे आमचे पायक देवाचे भावीक आसात तेणी आमकां एक आर्थीक सहकार्य करचें जेणे करून बेगींतल्या बेगीन आमचें देवूळ जातलें. आमकां आतां कितें आसा थोडेच फायनान्सीयल मातशे प्रॉब्लेम आसा म्हणून काम आमचें चालू आसा, काम बंद ना. तरी पूण आमी सगळे जे आमची आसा कमिटी सगळे आमी परत आमचे सगळे गोंयभर भोंवप जाता. ते करून आमकां बरें येता, इनकम येता, लोक आमकां दितात, सांगनासतना दितात. ऑलमोस्ट कितलीशें अशें वर्स वयतलें आतां ताका उक्तावण ऑलमोस्ट जावपाक? आतां एक वर्साचे आतां आसा आमी जावपाक. एक वर्सा भितर आमी कंप्लीट करपाचें टार्गेट थरयिल्लें आसा. आज पायक देवाचो वर्धापन दिन आहा तेन्ना सकाळ फुडें चेरिसना जावन दनपारचो महाप्रसाद आसता, तेजे नंतर सांजची पालखी आसता आनी नाटक आसता. अशें कंटिन्यू ते 4 दीस चलता. 5व्या दिसाक आमचो कितें तरी दुसरो प्रोग्राम आसता. म्हणजे सकाळ फुडें 4थ्या दिसाचे रातचे कडेन हांगा लालकी उत्सव जावन सकाळ फुडें पालखी आसता. ती पालखी टोटल सांगे म्हालान भोंवोन येता आनी सांजी हांगा विसावीस जातात. तेजे नंतर 26 दिसाक सकाळ फुडें हांगा महायज्ञ जाता आनी तेजी सांगता जाता. अंदू वेगळें कितें आसा? हरशीं तुमचो 4 दीस उत्सव जातालो, अंदू 6 दीस तुमी मनोवपाक, हेजें मातशें कारण कितें? म्हणून 6 दीस म्हणजे जेन्ना कमिटी न्यू फ्रेश जाता तेन्ना तांकां एक चान्सीस आसा. म्हणजे 2 दीस तांकां एक्स्ट्रा मेळटा. दुसरे 2 दीस एक्स्ट्रा म्हणजे 5व्या दिसाक सकाळ फुडें गांव बरी पालखी भोंवता आनी एक सांजे 7:30 ते 8 म्हणल्यार परतून देवळां पावता. तेजे नंतर दुसरे दीस तेजी महायज्ञ जावन तेजी सांगता जाता. आनी हे वर्सां कितले वर्सांनी येता हें अशें? हे वर्स 3 वर्सांनी एक फावटी येता. देवाचे आदार म्हणजे कितें आसा ते पायक देव हाक मारल्यार सगळे पावपाचो मनीस पावपाचो. तेन्ना अशेंच एक हें जालें की पायक देव मिरांडा ह्या मनशाच्या भाटकारा फुड्यान रातचे स्वप्नान गेलो आनी तेणें सांगलें हें भाट आहा तें आपल्याक दी. त्या भाटकारांनी क्षणाचोच विलंब करना दुसरे दीस येवन तेणें हें भाट पायकाच्या नांवार केलें आनी तो लंडना गेलो. दुसरी म्हणल्यार गोश्ट हो बेनवाड्याचेर एक ब्रीज आशिल्लो पोर्तुगेज टायपाचो. तेन्ना ब्रिटीश हे पळोवन वचपाक लागले. तेन्ना तेंचे ऑफिसरान कितें केलें दोनूय सायडीक ब्रिजाक जिलेटिनान भरलेल्यो गाडी दवरल्यो. लोकांक बोवाळ जाला, लोकांक पायकाक उलो मारलो. तेन्ना पायक हो तेच्या स्वप्नान गेलो आनी तेजे तकलेर पिस्तोल धरलें आनी सांगपाक लागलो ह्यो तूं गाडी काडटा काय ना नाल्यार तुका आपूण पडयता म्हणून. त्या भंयान तेणी त्यो दोनूय गाडयो काडल्यो आनीक तेन्ना साक्षात्कार जालो की पायक हो खरो आसा म्हणून. आनी तिसरो इशू हालीं तुमच्या हांगा देवळा कडेन कितें जालो म्हणून आयकलां? तिसरो इशू पयर शेनवाराक साखळेची एक जोडपी येयल्लें. ती जोडपी प्रसादाक येयल्ली खरी पूण ती रातची येयल्ली कारणान तांकां आनी खंय कायदे नाशिल्ले तेन्ना ती पायकाच्या गेटी समोर ती न्हिदली गाडयेन. बायल फाटल्यान न्हिदली, घोव फुडल्यान न्हिदलो. देडाक सुमार ऑटोमॅटीक तेंची गाडी हालोवंक लागली. गाडी हालता म्हणून बायल समजली कितें घोव परतता म्हणून. पूण ना, तशी जर ती गाडी आनीकूय चड हालोवंक लागली. गाडी चड हालोवंक लागता म्हणटा तेणी घोवा उठयलो जाल्यार कितें तूं आपूण फाटल्यान वळोन पळयलें जाल्यार एक भयानक असो रूप दिसलें आनी तो फकत ताका मोन्यांनी सिग्नल करतालो कुशीन रावप म्हणून. तरी ती हालोवना म्हणटकीर गाडी चड हालली तेन्ना घोवाक सांगलें तिणें गाडी काड आनी सायडीक दवर म्हणून. गाडी जेन्ना सायडीक गेली तेन्ना ती बायलेन फाटल्यान वळोन पळयलें जाल्यार ते पायकाचे फाटलें जें सैन आशिल्लें तें ताका दिसलें आनी ती ही जाली. हांगा तिचो कांटो येयलो. म्हणजे इतली पायकाची आमची सांसोवता अजून पर्यंत अशें घडटा अशें अशी म्हणून ही पायकाची फेरी पयलीं सोमारा ही गांवांत जाताली. आतां लायट येयल्ले कारणान ती सद्या अदृश्य जाली आसा पूण पायक हो आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.